दिवचल शहरात हजारा परस चड भटकी सुणी आसूं येता असो अदमास आसा। बाजारात तर भटक्या सुण्यांचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा। ह्या सुण्याकडल्यान ल्हान भुरग्यां सयत जाणट्यांचेर हल्ले जातात अशी दिवचलकारांची कागाळ आसा। दिवचलीन हे चोर हे आसाच, पूण चोरा पेक्षा आतां जर भंय जाला तो दिवचलचे भटके कुत्रे आसा पळय, दिवचलभर जे फिरतात आनी जे कुत्रे आसात, जे भटके कुत्रे ते कोणाक केन्ना तरी कोणाक तरी हानिकारक जावंक शकता, चावो घेवंक शकता, कोणा भुरग्याचेर एटॅक करूंक शकता। त्या खातीर हांव दिवचली नगरपालिके कडेन मागतां की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ह्या भटक्या कुत्र्यांचो, जे कुत्रे असे भरपूर जे जवळ जवळ 50 कुत्रे तरी मार्केटांत आसलेले आसात, त्या कुत्र्यांचो बंदोबस्त करचो व्यवस्थीतपणे, तांकां खंय ना खंय तरी तेंचे बंदोबस्त करून तांकां धाडचे आनी ह्या दिवचलेक कुत्र्या पासून दिवचलच्या भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक आनी जे ज्येश्ठ नागरीक आसा तांकां वाचोवचे। जी कुत्र्यांची समस्या आसा बिचोलेंनी सबंद हेतूर आहा ती, पूण बिचोलकारांक सद्या इतके त्रास जाता आनी म्हाज्या वॉर्डान इतके कुत्रे जाल्ले आसा आनी आमी हेल्पलेस जाला, आमी काय करूं शकना। कुत्रे लोक पोसताय बीन, लोक सगळे जाण कुत्र्यांचे प्रेम करतात, कुत्रे जाय म्हणटात, पूण एका सायडीन एक सादे जेन्ना कुत्रे स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां जेन्ना ते लोक आमचे वयता, कोण बायलां वयता, भुरगीं वयता, तेंच्या आंगार वयतात ते, पूण आमी काय करूं शकना कित्याक तांकां थंयच्यान त्या जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार कोण शिफ्ट करूंक दिना, कित्याक कायदोच असो आसा की ते कुत्र्यांक खंयसरूच स्ट्रे डॉग्सांक त्या जाग्यार खंय आसा थंयच्यान दुसरे कडेन आमी दवरूं शकना, असो कायदो आसा। म्हणून आमकां तें करूंक गावना आनी आदले भशेन कुत्र्याक थंयसून आमी हलोवंच शकना आनी आमच्या कडेन इतकी साधन ना, सुविधा ना म्युनिसिपालिटीक। हें खूब वायट दिसता म्हाका की तेंचें स्टेरिलायजेशन करपाचें, तांकां ते जी करपाक जाय ती फेसिलिटी आमचे कडेन ना, म्हणून आमी हें करूं शकना। हे गव्हर्मेंटान पळोवंक जाय सगळें, येदी व्हडली सबंद गोंयभर जें आसा इतको प्रॉब्लम ते गव्हर्मेंटान पळोवंक जाय। जे तुमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड इतकें आसा की स्टेरिलायजेशन जर केलें सुरू प्रत्येक म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्टेरिलायजेशन केलें, आयज बिचोले हांगा सगळे कडेन जर तशें करी जाल्यार 2-4 वर्सांनी तें प्रोडक्शन तेंचें कमी जातलें आनी लोक कमी जातले। तशें जेन्ना एक कसलेंय जावं प्राणी जावं कितें जावं, जेन्ना एक वस्तूचें जेन्ना ते हिशोबा भायर वाड जाता तेन्ना ती खंय तरी त्रासदायक जाता। तशेंच आयज कुत्रे इतके जाला, लोक सगळे आमच्या कडेन समस्या कावन्सिलर म्हणटकीर सगळे प्रत्येक जे कुत्रे जेन्ना आंगार वयता कोण सगळे जाण आमकां फोन करता, पूण आमच्या कडेन कांयच जायना न्हू। सुण्यांचो प्रश्न नियंत्रणांत हाडपा खातीर शाळांनी जागृती करतले। ह्या कामाक लोकांनी लेगीत सहकार्य करपाक जाय अशें नगराध्यक्ष नाटेकर हांणी म्हणलां। फाटल्या फावटी आमी एक मिटींग कुत्र्याचेर मिटींग घेतलेली आनी गोवा सरकार तर्फे एनिमल हजबंड्रीनूय मिटींग घेतलेली आसा आनी आतां आमी कितें केलां, वेदांता कंपनी आसा ती आनी एक संस्थेन आमकां एप्रोच केला, म्हणून आमी जॉयंट आनी नगरपालिका म्हणून आमी सांखळे तांकां एक शेल्टर दिला। थंय कुत्र्यांचे नसबंदी जी कुत्रे कितें म्हणजे तांकां जखम जाले आनी कसलो रोग जाला तांकां थंय व्हरून उपाय करतले अशें म्हणून आमी हें केल्या। तेजे सगळी आमी बाकी चांचपणी करता आनी चालू आसा काम। चवथ जाली काय फुडल्या म्हयन्यान आमी हें स्टार्ट करतले, म्हणजे थंयसर जे कितें आसा तें शेजारभोवान जें तांकां घर दिलां तें रिपेरींग ऑलरेडी काम स्टार्ट केलां आनी फुडल्या म्हयन्यान आमी तें काम स्टार्ट करतले। तशेंच आमी कितें करतले की खुबशे ल्हान भुरग्यांचेर कुत्रे अटॅक करता, म्हणून त्या संस्थेचे मनीस आनी आमचे स्वच्छता दूत अशें म्हणून जॉयंट आमी सबंद दिवचलच्या शाळां, सगळीं इस्कॉलां शाळा सगळ्यांक आमी अवेरनेस म्हणजे तुमी कुत्र्या कडेन कशें रावप, कशें वागप तें सुद्दां आमी तांकां ट्रेनींग दितले। कित्याक सांग भुरगीं धांवता आनी फाटल्यान मागीर कुत्रे येवन तेंचेर अटॅक करता, म्हणून आमी तांकां कुत्रे आसतना कशें कितें करूंक जाय हें सगळें तांकां आमी इस्कॉलान प्रत्येक इस्कॉलान वचून आमी तांकां सांगतले। पण साधारणतः म्हाका एक सांगपाक, दिवचले सिटीन साधारण कितले कुत्रे आसूंक शकता अशें? म्हाका दिसता सादारणशे 1000च्या वयर कुत्रे आसतले अशें दिसता म्हाका। हें आनी केन्ना केन्ना भायले तेवटेनले हें येता म्हणून आमी आतां हें जें करता आमी आतां जेन्ना वेदांता तर्फे करतले तेन्ना आमी फक्त दिवचले सिटीचो हें करचें ना, जाल्यार आमी मयां म्हावळिया म्हणजे वन म्हावळिंगे आनी आमचे मुळगांव बी जी सायडीची आमची सगळ्यो पंचायती आहा
तेंचे सुद्दां आमी कुत्रे लोकांक विनंती करतले आनी जे सोशल वर्कर आहा तांकां विनंती करतले की तुमी कुत्र्यांक मातशें आमकां धरून दियात आनी मागीर आमी तेंची ऑपरेशनां करतले आनी लोकांच्या सहकार्या शिवाय हें जावचें ना आमकां खबर आसा नाजाल्यार बाकीचे कितें करता कुत्र्यांच्यो गाडयो येता आनी कुत्रे पळटा पूण आमी लोकांक सांगून ते हें करतले आनी आमचे सगळे नगरसेवक जे आसा ते कुत्र्या खातीर कितें कितें कर म्हणून फाटीक लागलेले आसा आनी ते सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आहा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.